अपोज म्हणजे सोंपें टेंडर काडला अपोज करपाचो प्रश्न ना. कायद्या भायर एक नया पयसो पे करपा जायना आनी कायद्या भायर कोणाच्यान एक नया पयसो घेवपा जायना. हो क्लियर हांवें चीफ ऑफिसराक क्लियर डायरेक्शन दिलां. तुमचे स्वताचेर कशें आहा रेट आहा पर स्क्वेअर मिटर. तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसता, म्युन्सिपालिटी कडेन रिकॉर्ड आसता 5 स्क्वेअर मिटर 4 स्क्वेअर मिटर 3 स्क्वेअर मिटर. नाजाल्यार टेबलान तांणी मार्केट इन्स्पेक्टराक धाडपाचें आनी पळोवपाचें 3 स्क्वेअर मिटर जाल्यार पर स्क्वेअर मिटर कितें रेट आहा त्या प्रमाणे फारीक करपाचें अशें म्हणून. ते कोणी कितें आडयता आनी कितें मागता तो ते बेकायदेशीर. तशें आसलें जाल्यार तांकां जाल्यार एक्शन घेया म्हणून. म्हजे कडेन म्हाका बाबू आजगारांनी फोन केल्लो. बाबू आजगारा हांव सांगलें तूं चॅक करपा लाय म्युन्सिपालिटीच्या मनशांक मार्केट इन्स्पेक्टराक कोणाकी घेवन सोंपो कितलो ऑक्युपाय करता तो ऑक्युपाय करता त्या प्रमाण रेट न्ही तो टेंडराचेर रेट आहा गाडयांचेर रेट आहा. आतां गाडयावाले म्हजे वेता येता भायले बिले कोणी येता आमचे हमारे पयसे जाले 50 रुपया पर अवर तांचो रेट आहा. 1 वर दवरलें जाल्यार 50 रुपया 2 वरां दवरलें जाल्यार 100 रुपया. हें आतांचें न्ही प्रत्येक टेंडर काडटा ते नोटिफाय केल्लें वता न्ही. बेश्टेच येता आनी लोक आमचे कडेन 50 मागले म्हणटा 100 आतां कोण 500 मागता जाल्यार म्युन्सिपालिटी विल टू टेक एक्शन एनीबडी. जाल्यार म्युन्सिपालिटी म्हणजे कोण घेता तो रेव्हेन्यू कसो भरतालो रेव्हेन्यू भरपाक शक्य ना. हे प्रत्येक खेपे अशेंच जाता कारण लोकांक फुकट सगळें करपाची संवय जाल्या न्ही. टॅक्स भरतलो कसो अशें जाता. आतां लोडेड भायल्यान ट्रक येता ते वरांची वरां रावता. हांगा म्हज्या दारान पळय ट्रक आसता आर दे नॉट सपोज टू पे. म्हणजे तांकां जर 50 रुपया पर वर आसा हांव समजूंक शकता की कॉन्ट्रॅक्टर कमी घेता मातशें तें बरें आहा. आनी ते कितें म्हणटा थोडे जाण म्हणटाले मागीर ना आमकां 10 रुपया दितले अशें जावपाक शकना. रेट आसता दिवपाचो न्ही. मायज घेवपाक अपोज हांव सांगलो मायज घेता जाल्यार कंप्लेन दिया रायटींग.